अशी ही सत्तरीतल्या मावशे गावातले ही दसऱ्याची परंपरा आणि ही तरंगांची परंपरा आणि ही तरंगां सगळ्या देवळांनी हे गावातले भाव सगळे जमान असे पावयतात आणि सगळेकडे आपल्या देवांक उलो मारतात, देवाकडल्यान आशीर्वाद घेतात. अशाच प्रकारचा सगळा दायज सांभाळचा आमचे भुरगे फुडें येवचे म्हणून दिवचले तालुक्यातल्या मुळगांवच्या गावात क्रिएटिव्ह बॉयज म्हणून संस्था आसा. ती संस्था भुरग्यां खातीर वेगळे वेगळे कार्यक्रम दवरता, स्पर्धा दवरता. त्यांच्या न्हू दांडिया स्पर्धा दवरली, ती आता बघुयात. आणि आता हांगासर हे सगळे मावशेचे भाव हांगातल्या सगळ्या देवांक उलो मारताले आणि ही तरंगां अशा प्रकारे त्यांच्याकडे पावन जावची म्हणून मागताले. क्रिएटिव्ह ग्रुप ऑफ मुळगांवच्या संस्थेन नवरात्रा निमतान दांडिया स्पर्धेचं आयोजन केलां. क्रिएटिव्ह बॉयज वेगवेगळ्यो स्पर्धा दवरून गावातल्या भुरग्यांक माची मेळची म्हणून बरा कार्य करता. मुळगांवच्या केळबाय देवस्थानाचे अध्यक्ष श्रीपाद रावताच्या हातीन ह्या स्पर्धेचं उद्घाटन झाला. ह्या वेळार दिवचले मतदारसंघाचे आदले आमदार राजेश पाटणेकराचो भोवमान जालो. दांडिया स्पर्धेक गेलेल्या स्पर्धकांनी दांडियाच्या तालार लोकांक सामके गुल्ल करून सोडले. मुळगांवसून आमच्या उदय परबान क्रिएटिव्ह बॉयज संस्थेच्या कार्याचं कौतुक केला. आमच्या गोंयाची लोककला जतनाये खातीर आमच्या सगळ्या बायलांनी आवय भयणांनी मोठा योगदान दिल्लें आसा. आणि हे योगदान असाच फुडें व्हरचा म्हणून सावड्ड्याच्या प्रगती मंचान बायलां खातीर फुगडी स्पर्धा दवरलेली. हे फुगडी स्पर्धेत शेकड्यांनी बायलांनी वांटो घेवन आपल्या जाणट्यांची फुगडी सामकी रंगयली आणि सगळ्यांक फुगडेच्या नादान सामके गुल्ल करून सोडले. शेळवणा सातेरी देवीच्या सभामंडपात नवरात्रा निमतान हालींच थंयसरल्या परिसरांतल्या बायलांनी आपल्या धालांच्या मांडाचेर खास दांडियाचं आयोजन केलां. बायलांक आमच्या फुगडी, धालो आणि ह्यार लोककला प्रकार कळटात. ह्या लोककला प्रकाराप्रमाणेच तांकां दांडिया कळची म्हणून हें आयोजन केलां. गांवांतल्या सामाजीक वावुरपी आनी कलाकारांच्या हजरेंत दांडियाचं उद्घाटन जालां. तसाच कोटली हांगासरय दांडिया जाली. हांगासर दांडियाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. दांडियाक गांवांतल्या लोकांनी आनी सगळ्यांनीच बरो प्रतिसाद दिलो. आमची बायलां फुगडे बरोबरच दांडिया नाचांक शकतात तो दाखवून दिला, असं दांडियाचं आयोजन केल्या वांगड्यांनी सांगला.
शळवणासून आमच्या मयूर नायकान दांडियाच्या नाचाचेर सगळ्यांक पावलं धरूंक लायली. गोंयांतल्या 70 तालुक्यांतल्या ह्या मावशे गावात ही तरंगाची ही दसऱ्याची परंपरा फाटली शेकड्यांनी वर्सां जाली सुरू आसा. आणि हो दसरो बघूंक ही तरंगा बघूंक गोंय महाराष्ट्र आणि कर्नाटकासून शेकड्यांनी हजारांनी लोक येतात आणि जातात. ह्या देवाचो देवा रवनाथाचो आशीर्वाद घेवंक भूतनाथाचो आशीर्वाद घेवंक सगळे लोक येतात. आणि ज्यांचा काही अडलेला नडलेला असता त्या सगळ्यांक हो देव आशीर्वाद दिता आणि त्यांना सगळ्यांचा बरा करता अशा प्रकारची भावना आसा असं मानतात. आणि हे सगळे लोक आशीर्वाद घेऊन जातात. अशी परंपरा दसऱ्याची आम्ही आज मावशे गावात बघूया कशा प्रकारे हो दसरो जाता कशा प्रकारे सो करतात आणि ही परंपरा केन्नापासून सुरू झाल्या. हो सत्तरीतलो मावशे गांव ह्या गावातलो दसरो सत्तरीत सामको फामाद. फाटली सुमार 300 वर्सां पयलीं पासून हो दसरो केन्ना तरी जाणट्यांनी सुरू केल्लो असं लोक सांगतात. मावशेच्या रवळनाथ देवळांत हो दसरो जाता. रवळनाथ, भूतनाथ, महादेव आणि सातेरी अशा देवांच्या आशीर्वादाचेर गावातले लोक हो दसरो करतात. नवरात्राक देवाक पहिली माळ पडली की ह्या तरंगाच्या उत्सवाची परंपरा सुरू जाता. पहिली 2 दीस हो दसरो चला, आता 3 दीस सुमार चलता. ह्या देवाची महिमा मोठी. चलबिचल जाल्ले, थतरमतर जाल्ले, तसाच घरवयेक काही बरा वाट असला जाल्यार ह्या देवाच्या कृपेन सगळं जाग्यार पडटा असं लोक मानतात. रवळनाथाच्या देवळात पहिली तरंगांची पूजा जाता, देवाची पूजा जाता. ही तरंगा आपल्या खाण्यार घेऊन गावचे भक्त भारार येऊन ती देवाकडे व्हरतात. आणि मागीर ही तरंगा गावातल्या देवळांच्या दारांवरान देवाकडेन बरा मागपाची परंपरा असा. तर जाला की ही तरंगा गावातल्या हेर देवांक होरावणी घालपाक गावातल्या भातांत येतात आणि तिंगेर थंयसर मागीर देवाची पूजा जाता. थंय गाराणाय जाता. कोणाची वसावळ यशालाबाग येवची म्हणून लोक आंगवणीय करतात. कोणाकर जर आडापिडा आसा जाल्यार ती ह्या देवाच्या पांयाकडेन येयल्यार दूर जाता अशी लोकांची भावना आसा. सत्तरीतल्या मावशे गावासून आमच्या उदय परबान मावशे गावातल्या तरंगाचं दर्शन तर घडयलाच, पण भक्त श्रद्धेच्या भाराचे तरंगा कशी व्हरतात ता बघताना खरांच मजा येता.
माझ्या सगळ्या भाव भयणानो दर शुक्रारा बघितरावात प्रुडंट मिडियाचो मान आनी मानावल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी ह्यो कार्यावळी आमच्या जाणट्यांनी नेणट्यांनी राखून दवरलाल्यो। आयज आमी मावशेचो हो दसरो बगलो, आतां आमी दसरो बगुयाच, पूण तुमकां जर ह्या सगळ्या सण उत्सवा बद्दल कांय जर सांग जाया जाल्यार gopinath@prudentmedia.in चेर तुमची मतां कळयात। आता परत मेळया फुडल्या शुक्रारा, तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक गोपीनाथ गावसाचो नमस्कार।